आता आपल्याला तिथे व्हायचं दिवाळ आम्ही किती दिवसांनी उगी होतो आमचा खबर होते तर आता यायचं दिवाळ आयतारा जाल्ले सुर्ला साखळेची ग्रामसभा बरीच तापट झाली। सुर्ला गावातल्या सुमार 3.5 किलोमीटर लांबायच्या दोंगुल्लेचेर झाडां कातरपाच्या प्रकरणात पंचायत समिती, जैवविविधता समिती आणि थळाव्यांनी मिळून कातरिल्ल्या झाडाच्या संख्येची तपासणी करून ताची पडताळणी करून अहवाल तयार करपाचो निर्णय घेतलो। पूण निमण्या खिणाक उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या सुचोवण्या उपरांत पंचायतीन ही तपासणी रद्द केल्ल्यान सुर्ला पंचायतीत बरोच बोवाळ जालो। पळ्यात सुर्ला गांवचे ग्रामसभेत जाल्ले केसांवदी कोफुसांव। फाटल्या आयतारा ग्रामसभा जाल्ली आनी थंय आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें की जे इल्लीगल ट्री कटींग आसा त्या ग्रामसभेत बोवाळ जाल्लो काय की ते इल्लीगल ट्री कटींग जाला तेचो रिपोर्ट जाला काय कितें तर पंचायत मंडळान आमकां सांगलें रिपोर्ट जावना म्हणून। मागीर थंय डिसिजन अशें जालें की आमी वचून स्वता पंचायत VDC आनी बायोडायवर्सिटी आनी गांवचे लोक वचून रिपोर्ट करुया म्हणून। आनी त्या दिसा ठरयल्लें की शेनवारा वचून रिपोर्ट करपाचो। आमी वचून ते थंय इन्स्पेक्शन करपाचें एक्झॅक्ट झाडां कितकी मारल्या कोण खंय मारल्या कितें मारल्या तेचो त्या प्रमाणे ह्या शेनवारा वचून करपाचें ठरलेलें। पूण कालूच आमकां अशें एक लेटर दाखयलें पंचायतीन की आमी तें हें कॅन्सल केलां तें बी काल म्हणजे आयज वचपाचें जाल्यार काल तेंच्यांनी लेटर धाडलें की थंय तुमकां वचपाक तुमकां पंचायतीन थंय वयचें न्हू कित्याक तर कलेक्टरान रिपोर्ट केला की कलेक्टरान ती सगळीं झाडां मेद्दिल्लीं आसा पंचायतीन थंय वचून मेदची न्हू म्हणून। पूण आमचो कलेक्टराक एकूच प्रश्न आसलो तो आयज तेकाच लागून हो विशय तापलो की आमच्या घरान जर चोरी जाल्या जाल्यार ती चोरी आमी कितकी जाल्या ती सांगप ना, पोलीस येवन सांगतले कितकी जाल्या ती चोरी असो विशय हांगा जालो। ग्रामपंचायतीक सांगता मेजू नाका म्हणून आमी मेदल्या म्हणटा कलेक्टरान ऑफेन्स फायल केला म्हणटा। आमकां रिपोर्ट कॉपी अजुनूय दिवंक ना। बरें तेंच्यांनी जर तो येवन थंय इन्स्पेक्शन केलां जाल्यार तेंच्यांनी पंचायतीक विश्वासान घेवंक ना, VDCक घेवंक ना, कंप्लेनरांक घेवंक ना, म्हणजे एक्चुअल झाडां मेदल्या की ना होच आमकां दुबाव आसा। मिटींग आपयल्लें डिस्कशन तेंचें चालू आसलें पण म्हाका दिसता पंचायतीन तेंकां बरें आन्सर दिल्ले आसता। तेंच्यांनी तेंकां बरें म्हणजे प्रश्न उत्तर तेंचे बरें जालें आनी तें खेळा मेळान तेंचें जाल्लें अशें लास्टाक जेन्ना हांव पावलो तेन्ना अशें दिसलेलें आनी तेंचें कितें काही तेंकां शंका आसा जाल्यार आमी हांवें तांकां प्रॉमिस केला की तुमकां दोनूय जी आमची पंचायत मंडळ आनी हे आमचे जे आतां जे NGO आसा बाकीचे आमचे बायोडायवर्सिटी आसा बाकीचे हेज्या संदर्भान जेका आमच्या नागरिकांचें इन्फॉर्मेशन जाय आसलें त्या भागांतल्या तांकां सांगलां आमी CMA कडेन या आनी CMAचे अपॉइंटमेंट घेवन दिता आनी तो विशय CMA कडेन मांडल्या उपरांत हो दोगांयकूच ह्या विशयाचेर तोडगो काडटलो आनी म्हाका विश्वास आसा। आयज आमकां ते करचे पडले की आमकां ऑर्डरूच तशी येयल्ली की आमी पयलीं केल्लें आहा जॉयंट इन्स्पेक्शन तुमी आनी परत करपाचें ना। खंयच्या बाबतींत जॉयंट इन्स्पेक्शन हाडलें? जितली कितें ट्री कटींग जाल्ली पळय थंय ती पळोवपा वचपाचें की जे तुमी रिमांड लेटर केल्ली रिपोर्ट करपा खातीर ती कित्याक अजून येवंक ना तेन्ना आमी आतां तांकां पर्सनली सांगलां की आमी प्रत्येक ऑफिसान वचून फॉलोअप करता। जो रिपोर्ट आमी मागला तेंचे कडेन किंवा जे लेटर आमी केल्या तेंचे जाता इतके बेगीन पर्सनली त्या ऑफिसांनी वचून सरपंच सेक्रेटरी आमी वचून फॉलोअप घेवन तो रिपोर्ट आमी मेळोवपाचो प्रयत्न आतां करतले की ते सिस्टमीन सरपंचानी सांगला तांकां की आमी तो रिपोर्ट तेंचे कडसून पर्सनली फुड्यान बसून 1 to 1 उलोवन आमकां तो रिपोर्ट मेळोवपाचो प्रयत्न आमी पंचायत करतली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।